तुझ्या हातात जीव प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणेक मोजे तुझे विणे, ना शांती ना बोरवांसो. तुझ्या हातात जीव प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणेक मोजे तुझे विणे, ना शांती ना पोरवांसो. जेजू तू मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारक तू ओतम्याचो, कुणवोर सोडवणेचो. जेजू तू मोग जीवो, अमृत जिविताचो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकूण तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, करेजमाचो तिसरो आयतार आज आमी संभ्रमता. आनी आयच्या दिसा मिसाची वाचपां आमकां देव कणवळो माया मोगान भरलेलो. त्या देवाक आमची दुखां समजतात, त्या देवाक आमचे कश्ट समजतात. आनी तो ताच्या रितीन ताका परिहार दिता. ते समस्या कितें आसात ते तो पयस करता. असली बसवणी आयच्या वाचपांनी आमकां मेळटात. वय देव आमकां आमच्या सर कश्टांतले निवरावंक तयार आसा, पूण आमी देवाच्या वाटेर चलोवंक जाय. जर आमी देवाच्या वाटेर चलोवंक ना तेन्ना देवा तावन मेळचो तो मायो मोग कणवळाई आमकां भोगूंक जावचें ना. अशें वांजेलांत जेजू आमकां सत्राय दिता. तर मोगेच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाच्या वाटेर चलोवंक प्रयत्न करया आनी आमच्या सर्व कश्टांक देवा तावन परिहार जोडया. आनी अशें देवा कुशीन चलोवंक आमकां आदार मेळो म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी करीत भशेन मागया. हे मिसाचें बलिदान पवित्र रितीन आमी भेटोवचे खातीर आतां आमची पातकां वळखून घेवया. सर्व आमी सांगता म्हणया. हांव पत्की सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच अंकवार मुळयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता.
सरपदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससणच्या जिविताक पावों. आमेन. Somia, somia, kaklutko. Somia, kaklutko. Krista, Krista, kaklutko. Krista, kaklutko. Somia, somia, kaklutko. Somia, kaklutko. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमच्या पातकांक लागून आमचे जिवीत निर्फळ जाला आणि आमकां कश्ट फावो म्हूण आमी वळखून घेता. आमची दया कर, आमकां फावो आसलेली केस्त वाटाय आणि तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं आमचे क्रिस्ती जिवीत बऱ्या करण्यांनी सुफळ जावं दी. त्याच आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. हांव हांसा म्हणल्यान म्हाका तुमचेशी दडला. निर्गमन पुस्तकांतलें वसप. मोइजे आपल्या मावा जेत्रोसो मिदियानाच्या याजकाचो बकऱ्या हिंड राखतालो. एक दीस तो आपलो हिंड आराणे उतरून व्हरून गेलो आनी तो हरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. थंय सरस्परसो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिटकुडा मदें ताका दिश्टी पडलो. जिटकूट जळटालें पूण तें लासनातलें तें ताणें देखलें. मोइजेन म्हळें, जिटकूट कित्याक लासना? हें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचोन पळोवंक जाय. मोइजे तें पळोवंक लागीं सरतालो. तें सर्वस्परान पळयलें आनी जिटकुटा मदें थावन ताणें ताका उलो केलो. मोइजे, मोइजे. मोइजेन जाप दिली, आपलें हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, हांगा लागीं सरनाका. तुज्या पांयांच्यो वाणो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव इसाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मोइजेन आपलें मुखामळ दांपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो. आनी सर्वस्परान म्हळें, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां. तांकां दग दितेलें आद्य कार्यांत हांव सुटका मेळचे खातीर तांणी मारलेली बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्त घरांत हांव सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानान घरांच्या, हितीतांच्या, आमोरीतांच्या, पेरेजितांच्या, हिवीतांच्या आनी जेबुतीतांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयला. मोइजेन देवाक म्हळें, बरें, हांव इस्रायेलांता सरशी वचून तांकां अशें सांगतां, तुमच्या पुर्वजाच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडलां. पूण ती म्हाका विचारतली, ताचें नांव कितें? तेन्ना हांव तांकां कितें सांगूं? देवान मोइजेक म्हळें, जो हांव आसां तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायेलांतांक अशें सांगूंक जाय, हांव आसां ताणें म्हाका तुमचेशी धाडलां. उपरांत देवान मोइजेक म्हळें, तुवें इस्रायेलांतांक अशें सांगूंक जाय, सरस्पूर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो आनी म्हाका तुमचेशी धाडला. हें म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्यो सर संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
Sorvis por soglos, con valai animaimo. Sorvis por soglos, con valai animaimo. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक अर्सी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसर नाका. Sorvis por soglos, con valai animaimo. तो सुसर तुजो अपराध बक्षिता, सकड पिडांक वखद दिता. पोरणांतलो तुजो जीव तो राखता, मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. Sorvis por soglos, con valai animaimo. सरस्प्रची कृत्यां न्यायनितीची, जुलम भक्तल्यांक तो नीत करणे दिता. मोइजेक आपल्यो वाटो ताणें उगडल्यो, इस्रायलांक आपले विचित्रां ताणें दाखयली. Sorvis por soglos, con valai animaimo. सोमी दयाळ आनी मोगाळ, ताची काकुळद अपरिमीत आनी तो रागार जावं कोनिदान. प्रितुमे प्रास मोळब उंच आसा, कितले विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतेल्यांतय. Sorvis por soglos, con valai animaimo. Sorvis por soglos, con valai animaimo. दुसरें वाचप बागयोन पावलून कोरिंकारांक बरयलेली पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आमच्या पुर्वजांक कितें जालें तें तुमी सारकें समजून घेतलोलें म्हाका जाय. ती सगळीं एका कुपाकाल आसली आनी दर्यांतल्यान फुडें गेली. हे तरेन कुपांत आनी दर्यांत तांचें स्नान जालें आनी अशें ती मोइजेसाची पाटलावदारां जालीं. आनी सगळीं देवान दिल्लें एकूच जेवण जेवलीं आनी देवान दिल्लें एकूच पिवण पियेलीं. देवान दाखयल्लें कडप तांचे पाटल्यान वेतालें आनी ह्या कोटपांतलें ती उदक पियेतालीं आनी तें कडप म्हणल्यार खुद क्रिस्त. तरी आसतना तांचे मदलीं चड जाणां देवाक मानोंक नात आनी देवान तांकां अरण्यांत मारून उडयलीं. वायट वस्तूंची तांणी आशा दवरली तशी आमी दवरूं नये म्हणून हें सगळें घडलें. आपका शिडकावंक ही एक देवान आदींच दिल्ली कुणा. तांचे भितरल्या थोड्यांनी केलें तशें तुमी गुणगुणू नये. भस्म करणारान तांचो नाश केलो. तांकां पूत शिकोवचे खातीर हें सगळें घडलें आनी युगा कालाचे संपादनेक पावलोल्या आमकां शिडकावचे खातीर ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. म्हणटच कोण आपूण तीर उबी आसतात म्हूण समजतात तर तांणी चोत्राय धरची, ना तर ती भूंय पडटीत. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, मोहिमे पोरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, मोहिमे पोरित्राया. पत्की जिनी बदला म्हणटा सर्वेस्पर सर्गींचे राज लागीं पावला. वंदन तुका क्रिस्ता, मोहिमे पोरित्राया. सर्वेस्परो तुमचे सवय आसूं, तुमचे सोवे आसूं. चालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
मोहिमा मोहिमा तुका तुका तुझुमिया. जेजू लागीं थंय हजर असलेल्या लोकांच्या जम्यापैकीच्यान थोड्या गलिलिया घरांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारयल्ल्या विशयांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणा लागलो, ता गलिलिया घरांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें देखून हेर समेस्त गलिलिया घरां प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्ही. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडून तुमची जिणी बदल्ल्या करीत तुमी समेस्त तांचे बरीच नास जातल्यात. सिलोयेंत तोर कोसळून पडून 18 जण मेल्ले. जेरुसलेमांत आसल्या हेरां समेस्त प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्ही. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडून जिणी बदल्ल्या करीत तुमी समेस्त तांचे बरीच नास जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगी लागलो. एक मनशान आपल्या दाकामोळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकय मेळ्ळें ना. देखून मोळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो, पळय, 3 वर्सां तावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येतां, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातरन घाल. धरणीर कित्याक ताणें भार दिवचो? तो व्हड मालीन म्हळें, धन्या, आनी 1 वर्सभर तो तसोच सोड. हांव ताचें मूळ सोडोवन सारें घालतां. मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें, ना तर तो कातरन घाल. देवाची उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोग्याच्या भावांनो आनी भयणीनो, प्राचीत काळाचो 3रो आयतार आज आमी संभ्रमतना एक भोव अपुरबायचो संदेश आमकां हाच्या वाचपांनी मेळटा. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी मोइजेक भेटता. हो मोइजे इजिप्तांत फाराव्याच्या घरांत थंयसर वाडुल्लो फाराव्या सांगता. एक दीस तो एक इजिप्तकार जुदेवां वयर जुलूम चलोवचें पळयत आसतना तें सोसूंक जायनासतना तो त्या इजिप्तकाराक लगाट काडटा. ही खबर सगळ्यांक कळीसत आसतना फाराव राय ताचो जीव काडूंक सोदता आनी त्या वेळार तो फोडण धांवता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी ताका भेटता. इजिप्तांत हांवन ताणें फोडण धांवन जायतीं वर्सां जाल्यांत आनी थंयसर मिदियान म्हणल्या जाग्यांत गांवांत जेत्रोच्या दुवे लागीं लग्न जावन ताचे बकरे तो चरोवन आसलो. आनी ह्या वेळार एक दीस बकरे चलोवन आसतना ताका देवाचें दर्शन जाता. एका जलत्या बोल्यांत देव ताचे लागीं उलयता आनी देव कितें म्हणटा, अळे, हांव जाणा तुज्या काळजांत कसले अत्रेक आसात. त्या दीस इजिप्तांत जेन्ना एक इजिप्तकार म्हज्या परजेक म्हज्या भावाक एका जुदेवाक कश्ट दितना तुका पळोवंक जावना आनी तुवें ताका लगाड काडलें. पूण त्या दीस तुवें कितें आपणायलेली वाट ती सारकी न्ही आसली. लगाड काडूंक कोणाक हक्क ना. पूण आज हांव तुका परत थंयसर धाडटा. कित्याक हांवें पळयलां कशें ते इजिप्तकार म्हज्या परजेक कश्ट दितात, दंशितात, थंयसर कशें तांचे वयर जुलूम करतात आनी तांची दुखां हांवें पळयल्यांत. तांचे मागणें म्हाका आयकलां आनी हांव आज तांचे कश्ट परिहार करूंक सोदतां. त्या कश्टांत हांव वाटावंक तांकां सोदतां आनी हाका लागून हांव परत तुका तांचे सरशेन धाडटां. वय मोगे भावांनो आनी भयणीनो, देवाचो वाटो आमचो वाटो न्ही.
मोइजेक त्या दीस सोसूंक जावना ताणें लगाड काडलें पूण देव म्हणटा ती वाट न्ही म्हजी वाट ती वेगळीच म्हजी वाट सोंसणीकायेची म्हजी वाट अवकाश दिवचे वय हांवें तांकां जायतो अवकाश दिलो पूण ते बदलले नांत आतां हांव तुका परत धाडटां वस फारावे लागीं आनी थंयसर कळय हांव तो देव जो आसा ताणें म्हाका धाडला सांग त्या इस्रायल घरांक अळे तुमचो पुर्वजांचो देव तुमकां सुटका दिवंक आयला आनी आमी जाणा मुगेच्या भावना आनी भयणीनो कशें तो सुटका दिता कशें तांकां इजिप्त तावन तो देव सुटका दिता थंयसर 10 कर्गां धाडटा ताची महिमा प्रगट करता आनी शेकी ते फास्काची शेळी मारून ताचे रगत कोणे कोणे तांच्या दारार शेनायला तांकां मात्र तो राखता आनी उपरांत सर इजिप्ताच्या पयल्या जनीत भुरग्यांक लगाड काडून फाराव्या तावन इस्रायल घरांक सुटका मेळचे बरी करचें घडीत आमी नियाळता हाच्या वांजेलांत थंयसर लोक जेजू मुखार एक घडीत दवरतात पिलात एकदम हरामी मनीस जायत्या जाणांक हरामपणान ताणें चलयल्लें आसा तो थोड्या घालेल्या घरांक थंयसर म्हणजे जुदेव घरांक बलिदान भेटयता आसतना त्याच वेळार तांकां ताणें लगाड काडिल्लें म्हणजे ते आतां सांगाता मेळ्ळ्यात आनी कितेंय थंयसर क्रांती उठयतीत म्हणल्यार भियान तो तांकां त्या आल्तारीरच तो लगाड काडटा आनी कितें त्या बलिदाना वेळार ते मनजातीच्या रगतांत तांचे रगती तो भरशेता आनी तितलें हारामपण तो दाखयता हें कित्याक जेजूक ते सांगतात कित्याक म्हळ्यार हें आयकून जेजू एकदम सांबळ जावंक जाय ताणें क्रांती उठोवंक जाय आनी त्या पिलाता विरोध आनी रोमागारा विरोध ताणें झूज मांडूंक जाय आनी परत तें ताचें राज ताणें स्थापन करूंक जाय अशें त्या जेजूक भडकावंक म्हणलें बरी हें उतर सांगतात पूण जेजूची चिंता वेगळेंच तो तांणी कितें ताका ताचे तवनाश येता ते दिवंक तो वचना बगार तो म्हणटा तुमी कित्याक अशें सांगतात ते कितें चड पातकी ना ते पातकी न्ही पूण तुमचे चिंताप तुमी बदलूंक जाय तुमची वाट तुमी बदलूंक जाय तुमी मनशा प्रमाणे चिंतात तुमी सगळें आतांच जावंक जाय तशें चिंतात तशें न्ही तुमी देव कितें चिंता त्या प्रमाणे चिंतूंक जाय देवाच्या वाटेन तुमी चलोवंक जाय आनी थंयसर तो म्हणटा जर तुमी तुमचे पाताक रडून जिणी बदल्ल्या करीत तुमी समेस्त तांचे बरीत नास जातल्यात जें कितें जेजू तावन ते जुदेव आशेतले तो दिना बगार हांगा दुसरीच जाप दिता तुमचें जिवीत बदलूंक जाय आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पाऊल कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत थंयसर एक शिकवण तो दिता थंयसर परत्यान मोइजे आनी इस्रायल घरांचो उल्लेख तो करता आनी म्हणटा त्या इस्रायल घरांनी त्या देवान केल्ली सर महिमा पळयल्ली तांणी केल्ली अजापां तांकां कशें थंय तावन इजिप्त तावन तांकां भायर हाडलें आनी दिसा मदें तो उजासो मोडाचो खांबो राती उजासो खांबो आनी उपरांत तें कडपांतलें उदक आनी उपरांत मांडना हें सगळें पळयल्यार तांणी तांची वाट बदलोवंक ना तांची चिंताप बदलोवंक ना थोडे दीस ते देवा फाटल्यान देवाक महिमा दिताले आनी उपरांत ते पुरपुरोवंक लागले आनी देवान कितें केलें देवान तांकां वासयल्ल्या गांवा भितर वचूंक सोडूंक ना अरण्यांतच ते शिंपडले थंयच मरण पावले म्हणटा सांत पाऊल कोरिंथकारांक आनी ह्या मुखांतर कोरिंथकारांक म्हणटा आळे तुमचे चिंताप बदलिया तुमची वाट बदलिया तुमी जायते फावटी ह्या संवसाराच्या चिंतपान चलतात हो संवसार कितें सांगता त्या प्रमाणे तुमच्या कुडीच्या वंदवण्याकाल तुमी जियेतात कुडीच्या वंदवण्याकाल न्ही बगार आत्म्याच्या वडणेकाल आमी जियोंक जाय जेजूय
तेंच सांगता देव अवकाश दिता थंयसर अंजुराच्या रुखाचे थंय एक थंयसर दाखलो दिता अंजुराच्या रुखाचो आनी म्हणटा तो धनी त्या रुखाक आतांच कातन घाल म्हणटा कित्याक 3 वर्सां तो फळां नांत पूण तो माली म्हणटा आनी एक अवकाश आमचोर नाका एक अवकाश दिया फळ मेळ्ळ्यार मेळ्ळें वय देव आमचो कणवळ देव माया मोगाचो तो आमकां अवकाश दिता जर आमी आमचे चिंता बदली ना आमच्याच मनशा वडणे बरी आमी चलता तेन्ना देवाची बेसांवां आमकां चुकतात पूण देव आमकां बेसांव दिवंक येता आनी हो जावन आसा संदेश मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आयच्या 3 वाचपांचो आमी मनशा सैमान वेचे न्ही बगार आत्म्याच्या वडणेन कितें देव आशेता त्या प्रमाणे आमी जियोंक जाय आनी हें आमकां आमचे भितरच आसचो तो पवित्र आत्मो जागयता आनी कळयता कितें देव कुशी व्हरता कितें देवाची वाट करिज्माचो वेळ आमी आत्म्याच्या ओडणे प्रमाणे जियोंक निर्धार वा निश्चय करचो तसलो काळ परत जर आमी कुडीच्या वंदवण्या प्रमाणे जियेता कुडीच्या आशे प्रमाणे जियेता आमचें जिवीत बदलया आनी आत्म्याच्या वडणे प्रमाणे देवाच्या कुशे प्रमाणे जियोंक जाय असची कृपा आमी मागुया आमेन. त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक सरपदवेदरा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र गर्भे संभवलो अंकुर मरियेतान जल्मलो पोंस पिलाताक ताणे कश्ट सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सरकार सोडलो सरपदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाने कुडीचे जीवन पावन ससनाचे जिवीत आमेन. एक घडीभर आमच्या गरजां खातीर आमी मागुया. ह्या करेज मुखार आखी पवित्र सभा तांचे जे देवाच्या वाटेन देवाच्या चिंतपा प्रमाणे चलोवंक निर्धार करूंक जिवीत बदलूंक तयार आसूं दी त्या देवाची कृपा जोडून घेवन दी म्हणून मागया. सर राजकारबऱ्यां खातीर मागया. स्वार्था प्रमाणे संवसारा प्रमाणे राजवटकी चलयनासतना माया मोगाचें शांतीचें राज स्थापन करचे दिशेन कितें देव आशेता तसलेच निर्धार घेवंक आनी त्या प्रमाणे राजवटकी तांणी चलोवच्याक तांकां गरज आसची जानवाय मेळो म्हूण मागुया. सर कुटुंबां खातीर आमी मागुया. कुटुंबांत शांत समाधान आसूं थंयसर सदांच कणवळाय एकामेकाचो हुस्को आसूं थंयसर आमसोरी मेटां नासतना कशें देव सवकासायाची मेटां काडटा तसलेंच वातावरण हर एका कुटुंबांत हर एका संध्यात आसूं म्हणून आमी मागुया. आमी आमचेच खातीर मागुया. आमच्या वाटेर न्ही आसता कितें देव आमचे तावन आशेता त्या वाटेर सोंसणीकायेन चलच्याक जाय आसची कृपा आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागुया. तस क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. Soglit Jezus somor pita kushin sorha betoita sodant mokon tatir patyon somya thai hau jita
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मायमेक आमच्या आनी एक्के पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा सगळ्यांच्या दयाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन आमा पातक्यांचेर तुजी करुणायेची दिश्ट घाल आनी आमच्याच पातकांचे बोगसाने आमी मागताना आमच्या भावा भयणींनी आमचेर केल्ले गुन्यांव कुशेन बोगसूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्परो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. ओ येशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरांनी ससनच्या देवा, सर उकाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंदावण्यो दामून तुजी साकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरणान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरे दिनवाशी काळजांनी आमी गायता. होसाना 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 देव बापा, होसाना 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 देव पुत्रा, होसाना 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 पवित्रात्म्या, होसाना 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 त्रिएक देवा. होवे 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 पवित्र देवाची शेळी. होवे 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 पवित्र देवाची शेळी. होसाना 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 देव बापा, होसाना 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 देव पुत्रा, होसाना 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 पवित्रात्म्या, होसाना 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 त्रिएक देवा. जेजू 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 देवाची शेळी. जेजू 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 देवाची शेळी. बापा, खरंच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समिस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समिस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात.
ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो घुट परगटोया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणसोनी पुनर्जिवंतपणस आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पित हांव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावू केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा आमच्या गोवळे बापांक आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मर्या देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचो भोवणीच कळपते भगवंत धर्मदुता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची अर्चना मनात धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्र एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनात. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची क्षिणी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकळूत को. देवाची क्षिणी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकळूत को.
देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. या शेळीच्या जेवणाक आपण लाभली आम्ही सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजू तुझे रोगो म्हाका जिवीत दिता. जेजू तुझे रोगो म्हाका गोठाय दिता. जेजू तुझे रोगो म्हाका शांती दिता. जेजू तुझ्या रोगता देवचार पळून वेता. जेजू तुझे रोगो बोगसोणे पातकांची. जेजू तुझे रोगो बेकोयता द्वेष मोजे. जेजू तुझे रोगो पयस करता दुख सगळे. जेजू तुझे रोगो बलिदान बापाचे. प्रार्थुया. दयाळ बापा दैविक जिविताचें जवान आमी घेतलां आनी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गींच्या उंड्यान आमी दादोशी जाल्या. तर गुठाच्या रुपान आमकां मेळ्ळां तें दैवीक जिवीत मोगाच्या करण्यांनी सुफळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सौभे आसूं. तुमचे सवे आसो. आणि सर्पद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. तू मोजो आसरो. तू मोजो राखोडता. तू मोजो मोगाळी. तूच मोजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोडता. सगळ्या शक्तीन
तुझी सेवा कोर्ता हांगा बसा हांगा बसा सोम्या हांगा बसा सोम्या हांगा बसा सोम्या हांगा बसा